श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं. यूथ ऑफ GSBचे पूरे व्यूअर्स सांगे मिकेले हृत्पूर्वक नमन. आज आयचे टॉपिक हाउ टू एनहान्स द इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज. चेडवांगेले स्पेशली तांगेले बुद्धिशक्ती वाडोवची कशी म्हणले टॉपिकारी एक 20 मिनिट्स उलयता आसा. चेडवाले इंटेलिजन्स 5 वर्ष मात्र काही वाढचे. 5 वर्षानंतर नॉलेज अलोन इन्क्रीसेस. इंटेलिजन्स बुद्धिशक्ती म्हणलेले ते आफ्टर 5 इयर्स ते कಡೆ ग्रो जायना काही. तदनंतर नॉलेज अलोन ग्रोज. आता 5 वर्षदाय चेडवांक कशी तांगेले इंटेलेक्चुअल आमी केपेबिलिटी कशी चड कोर येता, कशी एनहान्स कोर येता म्हणलेले एक फ्यू पॉइंट्स आमगेले गुरुदेवाला तुकून आयकले तुमगेले ओठो शेअर करता. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. चेडवांक सान तुकून आमी शिकोवका जाल्लेले ऑब्जर्व करचे. प्रति एक ऑब्जर्व करून तांकां एक्सप्लेन करचे. पयर हांव एक घरकड चमकलेली ते चेडवाक नवें सायकल घेवन दिला. 8 वर्सां चेडू. ते चेडवाक ते धुवका म्हण सायकल एवरीडे धुवचे एक उमेद स्टार्टिंग नवें. ते बापू सांगता आसा चेडा लागी चेडा ते डेली धुवच्यानच ऑक्सिडेशन जाता, रस्ट खाता आनी ऑक्सिडेशन कशें जाता म्हूण सांगून ते चेडा सांगता आसा. कशी ते रस्ट उदक आनी ऑक्सिजना उठो मेळना, कशी ते आयर्न मेळतना कशी ते ऑक्सिडेशन जाता, कशी रस्ट खाता म्हूण सांगून ते चेडू अंडरस्टँड करता आसा. सान चेडू अर्थ जाता आसा ताका. काल खंय वतना एक चेडू एक आवसोला सांगता आसा. एक फंक्शना चमकलेली आमा स्पेसान एकल्यान उलयला आनी एकला आयकना कई कशी त्या म्हूण सांगून ते आवसो चंद कोरून एक्सप्लेन करता आसा चेडवाक. कशी ते एअर पार्टिकल्स हेल्प करता, ते कशी ते वॅक्यूम जाल्ले दुखून आयकना म्हूण ते आनीक चेडवाक एक्सप्लेन करता आसा. सो आय वॉज सो हॅपी. आयकतना भारी खूश जालें. चेडवांक अशी एक्सप्लेन करता जाता. सान तुकून तांकां ऑब्जर्वेशन घरांतू आमी डे टू डे लायफांतू आमी कसं पळयतांची. आतां फॉर एग्जाम्पल हे बल्ब इतली हीट जाता कसला फुटना, कसं निमित्त फुटना ते म्हूण सांगून ते चेडा एक्सप्लेन करचे. एक चेअर आसा प्लास्टीक चेअर ते एक फ्लॅट केलें म्हण जाल्यार तांकां बसचें कश्ट. ते कशें कर्व दिल्ले निमित्ती ते चेअरा स्ट्रेंथ चड जाता. तशीच एक टिन शीट रुफा वयर आशिल्लें फ्लॅट केलें म्हण जाल्यार ताका स्ट्रेंथ ना. ते जस्ट एक कर्व कशी ताका ते बल दिता, ते कशी स्ट्रॉंग करता. एक कारार वतना ते दुवयले ग्लास विंडशील्ड ते एक कर्व दिल्ले निमित्त कशी ते एअर रेजिस्टन्स उणी करता. सो प्रति एक ताजे कशी कॅपॅसिटी चड जाता काराचे इंजीन. हे पुरे चेडवांक एक्सप्लेन केलें म्हण जाल्यार तांकां ऑब्जर्वेशन सान आसतना चेडवांक मेन जावका तांणी ऑब्जर्व कोन कोरून शिकचे. एक नळ पळयले, नळ घालतांचे आमी हाजे टायल्स घरा वयरी ते खंयच्या एंगलार घालता 23.5 डिग्री ते घालतांची ते अर्थ टिल्टिंग ते एक्सिस ते भितर उदक येना अशी कशी ते पूरे एक स्विच ओपन करून दाखोवचे कशी वर्क जाता, एक लॉक ओपन करून दाखोवचे. सो अशी एवरीडे एक आमी आतां पुरे गुगला मेळटा. आतां कसं नेम आसता कांय कश्ट ना चेडवांक सांगून दिवच्याक. प्रति एक आमी केलें म्हण जाल्यार ऑब्जर्वेशन चेडवांतू इन्स्टिल केलें म्हण जाल्यार तांणी येता वतना तांगेले ते ऑब्जर्व करचे ते कॅपॅसिटी तांकां चड जाता. इंटेलेक्चुअल ते केपेबिलिटी समेत तांकां इंटेलेक्ट समेत तांगेले शार्प जाता. कसं खंय पळयल्यार थंय तांगेले ते लक्ष थंय वता आनी हे कशी म्हूण सांगून तांणी पळोवचें स्टार्ट करतांची. एक घर बांदोवचें कशी घर बांदितांची, कशी प्रति एक चेडवांक सांगून एक स्पेक्स कशी एस्पेक्ट्स कशी डिझायन केला. तशी डे टू डे लायफाचे कसं आमी पळयता की ते चेडवांक आमी एक्सप्लेन केलें म्हण जाल्यार खंडीत चेडवांक ते तांणी कितले ते धांवन खेळटा आसता तांगेले मायंड ते तांकां ते छान कडेन ते ऑब्जर्व करून तांगेले इंटेलेक्चुअल
ते एनहान्स करूक ते प्रॉपर्टी एनहान्स करूक हेल्प करता. दोन्हीचे कसं म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन ते नेचराचे एक इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल कसं म्हळ्यार यू कॉन्सन्ट्रेट अँड नेचर रिव्हील्स. न्यूटन शिव शिल्के रुका पंदांतू कशी ते ॲपल कसला तोगू पडता वैर वचना कसलाक तोगू कसला येता वैर कसला वचना म्हण सांगून ते तेची लेकून 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 ताजे वैरी कॉन्सन्ट्रेट करून सडन ते नेचर रिवील जाता. ते हांव येद्दा ते गुरुत्वाकर्षण शक्ती कसं कितें ताका कळटा. हांवें धोड मास म्हाका सान मास पुल करचे ते शक्ती आसा म्हण तशीची ते चेडवांक ते कॉन्सन्ट्रेट करचे हे आमी शिकोवका जाता. तिन्नीची कसं म्हळ्यार रिसेप्टिविटी चेडवान चंद करून एक बैसून आयकूची क्षमता ते चेडवांक आमी डेवलप करच्याक आमी हेल्प करता चेडवांक. आनी कसलीय एक वस्तू पळयलें कॅन आय डू दीस एक मोबायल आतां चेडवाल पुरे हातांत मोबायल आसा म्हाका डिजायन करूं जातवा. एक पेन पळयलें हे डिजायन करूं जातवा. कॅन आय डू इट इंडिपेंडंटली हे येता 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 चेडवांक ते एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता. कसं पळयल्यार कॅन आय डू दीस म्हूण सांगून एक मनांत येता. हे पुरे सಣ್ಣ चेडवांक एक मे बी 7-8 years इनिशियल स्टेजस सांत आसता ते चेडवांक हे अशें शिको येता. चिक्के होड जातरी चेडवांक मेन आमी शिकोवका जाल्यार तांकां एंथुजियाझम फील करता. तांणी खंयचे सब्जेक्ट घेतांच की ताजे वयर तांकां एक लव एक रिस्पेक्ट हे दोन आसा म्हण जाल्यार खंडीत तांकां ताजे वयरी खंय लव आसा की खंय तांगेले इंट्रस्ट आसा की ते सॅक्रिफायस करूं रेडी आसता तांची चेडवां. सो चेडवाल भितर आमी हे एंथुजियाझम आनी लव आमी इन्स्टिल करता. हाका हे मस्त आमकां कंपॅशनेट जावन आसता चेडवाल उठू आमी एक्सप्रेस करता जाता. तांकां मस्त कॉन्फिडन्स दिवका जाता लागीं बैसून चेडा तुका हे करूं जाता म्हूण सांगून तांकां मस्त कॉन्फिडन्स लागीं बैसून ते डिसिप्लिना थोडे डिसिप्लिना ॲड करून तांकां ते बसकरान ते शिकोवचे एक पद्दती ते सांत करून आमी कल्टिवेट करता पडटा. हे एक आनी चिक्के मुखार वतना शेपिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पेशली ते एक 10 to 13-14 years म्हणटना शेपिंग येता. ऑलरेडी तांणी मस्त फुडले टेंडन्सीस घेवन येवन आसता. टेंडन्सीसा भितर बोथ पॉझिटिव्ह आनी नेगेटीव आसता. सो नेगेटीव आशिल्ली टेंडन्सी तांकां कळना अशी ते आमी अगूर काडका जाता एलिमिनेट करका जाता. आनी पॉझिटिव्ह टेंडन्सी तांगेल्यान तो ओल्ड पॉझिटिव्ह टेंडन्सी कसं आसा की ते तशीची दवरून ताका चिके आनीक एनहान्स करून नवे तांगेल्यान तूं भितर तांकां गोतनाशी हे एलिमिनेट करून हे तांकां तांगेल्यान तूं भितर घालका पडटा. पॉझिटिव्ह टेंडन्सीस कसं आसा की ते तीन आनीक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार चेडवाल भितर आमी करता जाल्यार तांगेलें खाण एक न्यूट्रिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंटलेक्चुअल एनहान्समेंटाक न्यूट्रिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चेडवांक एक सिंपल रितीरी चेडवांक ते खावं नाका हे जंक म्हण जस्ट सिंपली सांगल्यार तांकां अर्थ जायना. तांणी ते खावनू खातांची आयस्क्रीम खावनूक म्हळ्यार चेडवाक थ्रोट प्रॉब्लम ते खावनू खातले ते म्युजीक शिकचे चेडू. सो तशी ते एक तांकां अर्थ कोण दिवका जाल्यार एक सिंपल एग्जाम्पल एक घर बांदूका जाल्यार कसं जावका चेडा एक घर बांदूका जाल्यार एक ब्रिक्स जावका सिमेंट जावका रेंव जावका. आतां मॅक्झिमम खंयचे जावका तातूंत भितर ब्रिक्स इट्स आतां ते ब्रिक्स म्हळ्यार प्रोटीन आसल्या वरी सँड मिनरल्स तशीची सिमेंट वैटमिन्स हे पूरा जावन हज्जोटू हे पूरा मिक्स करून बांदितलेकलो मनीस समेत जावका एनर्जी. बट कार्बोहायड्रेट जावका बट ते चड जाल्यार कसं जाता चड जाल्यार ते फॅट जावन डेपोसीट जाता. हे चेडवांक एक्सप्लेन करता मॅक्झिमम कसं जावका तुगेले बॉडी बिल्डिंगाक कसं जावका ताजे जोटू एनर्जी म्हूण आसा ते एनर्जीनी ओट्टू करून तुगेले लायफ हे तांकां शिकून दिलें म्हळ्यार तांगेले ओन चूज करून तांणी लेट देम ओनली चूज कसं तांकां जावका चार्ट तांगेले हे तांकां सांगून दिलें म्हण जाल्यार तांकां एक इंट्रस्ट येता. आनी एक कसं म्हळ्यार एक तामसीक आहार खेल्ले निमित्ती चेडवान टू मच फ्रायड आयटम्स जेवो जंक फूड जेवो स्वीट्स जेवो आयस्क्रीम्स जेवो चड खेळ्यार कसं जाता म्हळ्यार ते बॉडी तमसा वता. तमसा गेल्यार कसं आतां इवन न्हीद येवचे एक रेस्टा खातीर न्हिदोवचे दोनीचे तमसान इनर्शान न्हिदोवचे. ते इनर्शान आमी केन्ना न्हिदता की रेस्टा न्हिदल्यार ते बॉडी कितले रेस्ट जावका कितें रेस्ट जाले कुडले ते बॉडी आमी उठयल्यार आमी फ्रेश आसताची.
एक थोडे न्हीद पावता तेच इनर्शिया न्हिदलवे तमसान न्हिदलवे तामसीक आहारा निमित्त आमी न्हिदलिंचवे तेन्ना ते चेडवांक चड टायम जावपाक जाता चड न्हीद जावपाक जाता ताजे निमित्त मस्त टायम चेडवाले वेस्ट जाता तशीच मायंड या बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम तमस लायक दॅट द मायंड शुड बी फ्री फ्रॉम रजस म्हणजे टू मच ऍक्टिव्हिटी आसच्या नज्यो चेडवाले मायंडा समेत कितले जावका की तितलेची तशी इंटलेक्ट केन्ना बुद्धी नित्य सत्व आसला वरी आसका केन्ना हॅप्पी आसका चेडवान जॉयफुली आसका ते एन्थुजियासम आसका हे इतलेंच म्हण जाल्यार केन्ना चेडवांक they can be the best version of themselves म्हण येता मायंड शूड बी फ्री बॉडी शूड बी फ्री फ्रॉम तमस तांत फूड हेल्प करता आनी मायंड शूड बी free from too much of activity rajas तशीच बुद्धी इंटलेक्ट विच इज गायडिंग ते स्टेरिंग आनी इंजिन आसला वरी ते बुद्धी हे चेडवाले केन्नाय ते सात्विक आसता हे तीन चेडवाल हे कॉम्बिनेशन आस म्हण जाल्यार तांगेले इंटलेक्चुअल कॅपेसिटी समेत चड जाता अनेक इम्पॉर्टंट थिंग कसं म्हणारी हे प्रत्येक चेडवान एक रामबाण आसला वरी हांव सांगता हे गायत्री मंत्र सकाळी बारपटी आणि सांजे बारपटी चेडवान म्हणले म्हण जाल्यार ते मस्त इंट्रस्टान म्हणका चेडवान म्हळ्यार एक ताजे मातशी एक प्रेयरशी म्हणका अशीची मेकॅनिकली म्हणचे न्ही गायत्री मंत्र इफ दे चॅन्ट इट विथ इंटेन्सिटी तांतू भितरी 5 तांकां ते आमगेले इंटेलेक्ट जे बुद्धीचे 5 हायर फॅकल्टीज कसं की ते ओपन जातके एक मेधा एक धी एक धृती स्मृती प्रज्ञा हे 5 फॅकल्टी प्रत्येकल्या भितरी शाश्वत जावन आशिल्ली हे फॅकल्टी हे ओपन जाता चेडवाले एक कशी गायत्री मंत्र सकाळी बारपटी सांजे बारपटी मेधा कसं म्हळ्यार पावर ऑफ कॉम्प्रिहेन्शन पावर ऑफ रिटेन्शन एंड पावर ऑफ एप्लिकेशन हे तिनी हे कसं न्ही आमी पळोवचे भितरी आमी ताजे भायले कवर मात पळयतांची आतां कोणकी कसं एक उलयता आसा तो कसो उलयता तागेले एक्सप्रेशन मात पळयतांची तागेले बॉडी लँग्वेज पळयतांची बट तागेले भितर आशिल्ले कसं न्ही आमकां अर्थ जायना खंयचे हाजेरी उलयता आसता तागेले भितर आशिल्ले संस्कार जावो तागेले नेचर जावो आमकां कळना तशी एक बुक स्पेशली मेधांतू शास्त्राचे अर्थ पूर तांतू एक सूत्र रुपारी दिवन आसता सो चेडवांक कसं न्ही एक पळोवचे भितरी एक अंडरस्टँड करच्याक एक मेधा ओपन जाले म्हण जाल्यार तांकां ते वग्गी अर्थ जाता कसं न्ही वाजिलेले आनी ते मात न्ही ते रिटेन जाता आतां एक कसं न्ही आतां वाजिले ते तशी धारणा शक्ती ते आसूं का ते आमगेले भितरी शाश्वत जावन ते धारणा शक्ती मेधा एवेकनिंग जालेले तेन्ना ते धारणा शक्ती जाता आनी खंय एप्लाय करका तुमी चेडवान सांगेला आयकुच्या पोरोंची एग्जामा वेळार स्पेशली छे म्हाका गोत्त आशिल्लें म्हाका अशी म्हूण गोतना आशिल्लें अशी बरोवका म्हूण गोतना आशिल्लें म्हूण सांगून रॉंग एन्सर बरयलें अशें गोत्त आशिल्लें म्हाका म्हूण सांगून ते करेक्ट टायमार एप्लाय करचें हे मेधा जागृत जाल्यार चेडवांक जाता तशीच धी एवेकनिंग जालें म्हण जाल्यार आमगेली हे आमी इंद्रिय गोचरांतू येनातिले आमगेले मनान आनी बुद्धीन अर्थ करू जाय नातिले हे कसं न्ही स्पेस एंड टायमाचे बियॉन्ड आशिल्ले ते सत्य कसं की ते अंडरस्टँड करचे कॅपॅसिटी ते आमकां मेळटा धी एवेकनिंग म्हूण सांगून थंय आतां इंट्युटीव नॉलेज म्हूण सांगता ते स्पिरिच्युअल हार्ट एवेकनिंग जाता इंट्युटीव नॉलेज म्हळ्यार खंयचे एक पळोवचे भितर इंट्युटीव वे ऑफ अंडरस्टँडींग आनी इमिडिएटली कळटा ते कसं म्हूण सांगून एक सिक्रेट रिवील केला वरी नेचरान सो हे धी एवेकनिंग जाल्ले तेन्ना चेडवांक जाता हे मेधा जाल्ले धी जाल्ले आनी नेक्स्ट धृती म्हळ्यार ते एक ग्रिट्ट ते एक छल ते आमी एक डिसायड केल्यार ते ताजे मागशे पूर्ण करचे हे हाका धृती म्हणटाची धृतिस्सा पार्थ सात्विकी धृतिस्सा पार्थ राजसी धृतिस्सा पार्थ तामसी म्हूण सांगून तूं भगवद्गीते येता आमी आमगेले खातीर कसं कीच एक घेवन एक रडता सांची ते वे धृतीची रॉंग अंडरस्टँडींग आरी ते जेन्ना कोणाला की हेल्प करता आस ते तामसीक धृती हांव म्हगेले खातीर बसून कसं कीच हट हाजेर रडता आस ते रॉंग अंडरस्टँडींग रडता आस हे तामसीक धृती तेच हांव कोणाकी हेल्प करता आस ताका की एक लायफ सेटल करूं ट्राय करता आस राजसीक धृती
तेच आम्ही सेल्फ रियलायझेशना खातीर वर्क करता सर. आनेकल्याक सेल्फ रियलायझेशन दिवचे खातीर एटर्नल फ्रीडम दिवचे खातीर हांव वर्क करता सर. ते सात्विक जालें हे धृतींत येता. तशी जी स्मृती आमगेले अंतू माइंड स्टफ म्हणून सांगून आमी कसं म्हणटा की ताका 4 पार्ट आसा. मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार हे चारी. ते 4 हंतु भितरी मन केन्नाय संकल्प विकल्पात्मक हे कितें म्हण सांगून. बुद्धी केन्नाय निश्चयात्मक येची हे मनीशूची हे गायन हे मनीशूची. तशीची स्मृती म्हणलेले मेमरी आशिल्ले ते स्मरणात्मिका. अहंकार ते अभिमानात्मक. सो अशी 4 हंतु भितरी इम्पॉर्टंट एक कसं म्हणारी मेमरी तांतु भितरी डिफरंट लेयर्स आसांची. आता चेडवांक शिकयना कुडले तेच दिवस तू टिचरान निमगेला रे अर्थ झालवे चेडा वय नातल्यार म्हळ्यार ती टीचर सांगून दिता अर्थ जाय नातल्यार रे सांगून दिता रिपीट कर म्हळ्यार रे ते चेडो रिपीट करता. आफ्टर 3 days वापस रिपीट कर सेम सांग म्हूण सांगल्यार इट इज डिफिकल्ट फॉर द चायल्ड. म्हळ्यार ते चिकेची मेमरी तुकून विसोर मारता आसप. सो वॉट दे हॅव टू डू. चेडवांक एक दिवस शिकयले करेक्ट अंडरस्टँडिंग कोण 3 दिवस त्यांनी रिकलेक्ट कोरका ते वापस ते मेमरी तुकून विसोर वच्चे नाशी रिकलेक्ट कोरका. तशीची ते वापस 1 वरा नंतर मेमरी फिक्सेशन म्हूण जाता. ते फिक्स्ड मेमरी वता. सो हे त्यांनी एक प्रोसिजर फॉलो केले म्हण जाल्यार फर्स्ट करेक्ट जावन अंडरस्टँड करचे कडे 2-3 दिवस ते वापस ते मनांत ते वापस एक पटी हाडोवचे रिकलेक्ट करचे आनी 1 वरा नंतर ते वापस एक पटी वज्जिल म्हळ्यार तांणी केन्नाय लायफांत वापस एग्जामाक वापस वज्जुका म्हणना ते वचून ते फिक्स्ड मेमरींत वता. हे कशी हेल्प करता गायत्री चॅन्ट केलेले निमित्ती हे करचे खातीर हे चेडवांक गोत आसता 3 दिवस वज्जुका जाल्यार ते एक प्रोपेन्सिटी आसना ते वापस एक आलसाय जावो विसोन वच जावो कसने जाता. गायत्री वज्जिलेले निमित्ती हे कोरका म्हळ्यार इट बिकम्स इम्पेटस. हे कोरका म्हळ्यार चेडवाले मनांत येता हांव हे डिसिप्लीन हे करका फर्स्ट वज्जुका कडेन 3 days वापस रिपीट करका रिकलेक्ट कोरका कडेन 7th day वज्जिल म्हळ्यार मिगील मेमरींतू ते फिक्स जाता. हे गायत्री म्हळ्यार निमित्ती हे स्मृतींतू हे तांकां हेल्प करता. मेदा विंगड लेयरांत वचून ते आमगेले केन्नाय आसचे बरी केन्ना जावका तेन्ना ते भायर हार्ड डिस्क आसल्या वरी जो पेन ड्रायव्ह आसल्या वरी केन्ना जावका ते विज्ञानमय कोशातून तांकां भायर हाडू जावका ते ज्ञान केन्नाय ते एक आसता ते भितरी आसता सुप्तावस्था आसता ते ऑब्जेक्ट पळयले तेन्ना ते येता भायर. सो तशीच तांकां ते हाडू जावका इमिडिएटली ते एग्जामा ते पळोवचे भितरी ते तांकां वापस ते टायमार फटफट्टनी सांगून येवका त्या भायर. सो अशी गायत्री म्हळ्यार निमित्ती हे स्मृती समेत तांगेले मस्त एनहान्स जाता. ताजे नंतर आसूचे प्रज्ञा म्हळ्यार एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅकल्टी आमगेले इंटलेक्टाचे आमगेले हे जड आनी चेतना आमगेले फिजिकल एक्झिस्टन्स स्पिरिच्युअल एक्झिस्टन्स आज मध्य आसूचे नो मॅन्स लँडाक प्रज्ञा म्हूण सांगता. इट बिलोंग्स टू बोथ इट डजंट बिलोंग टू बोथ अशें आसल्या वरी. सो कसं जाता म्हळ्यार हे प्रज्ञे कसं वचून बसता की ते इट विल बी देर फॉर एवर. बट ते प्रज्ञे नॉर्मल कसने तांतू भितर वचना. प्रज्ञा म्हळ्यार एक अवेरनेस नॉर्मल आशिल्ले कसने वचना खंयचे इट इज कनेक्टेड विथ स्पिरिच्युअलिटी शाश्वत तत्व ते एटर्नल प्रिंसिपल्स कसं आस की ते मात्र ते प्रज्ञे भितर वता. जाल्यार हे तांणी हे गायत्री चॅन्ट केलेले निमित्ती कसं तांकां एज्युकेशनाक जावका ते अवेरनेस आतां फॉर एग्जाम्पल आज मिगेल चेडा हुशार ना जाल्यार सगळो दिवस म्हाका तेच आसता मनांत कसो कोर येता खंय वर येता कसं करका हे अवेरनेस प्रज्ञा. ते अवेरनेसा भितरी हे चेडवान शिकिले ते गायत्री मंत्र म्हणलेले ते इंटेन्सिटीन ते गायत्री मंत्र तांणी म्हणल्यार ते भायले ते म्हळ्यार ते भायरी आसता के ते प्रज्ञेचे भायरीचे ते सुपर इम्पोज जावन आसता केन्ना जावका तेन्ना तांकां थंय तुकून तांणी काडू जाता. सो इट बिकम्स इजी फॉर देम दे मेमरी किपींग तांकां सुलभ जाता म्हूण सांगून. सो हे दीस 5 थिंग्स आतां गायत्री म्हणलेले निमित्ती हे चेडवांक मस्त म्हळ्यार मस्त हेल्प जाता. तुमचे चेडवांक एनकरेज करांची गायत्री म्हणून जस्ट एक 6 months गायत्री म्हणून प्रॅक्टीस करून एक पळयांची तुमकां कितले डिफरन्स जाता म्हूण सांगून अंतो कळटा चेडवाले अंतो इंटलेक्च्युअल केपेबिलिटीज कशी एनहान्स जाता म्हणून. लास्ट चेडवांक फिजिकल एक्सरसाइज कसने जावते
आतां योगा जावो, भायर वचून खेळचें जावो, फुटबॉल जावो, कबड्डी जावो, क्रिकेट जावो, कसलें जावो, तांणी चेडवांना खेळकचीच डेली. ते तांतू तांकां प्रॉब्लम सॉल्विंग कॅपॅसिटी कसो आसा, इमोशनल स्ट्रेंथ, हे प्रॉब्लम सॉल्विंग कॅपॅसिटी समेत तांगेली चड जाता आनी आमगेली इंटेलेक्चुअल कॅपॅसिटी समेत ताजे निमित्तीची वाडटा. इमोशनल स्टेबिलिटी चेडवांक येता. सो पळय इतलें पुराय तुमी चेडवांक हे पुराय 1-2 दिसान जावचें न्हय, चेडवांक कंटिन्युअस गायडन्स जावका आना माले पूण एकल्यान सॅक्रिफायस करपाची पडटा तांगे लायफ एक चेडवांक एक बेटर टुमॉरो दिवचे खातीर तांकां तांगे बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्स खंयचे आमगे लायफाचे गुरी आसा की ते हायेस्ट कसं पॉसिबिलिटी आसा की ते आमकां एटेन करता जाल्यार हे इतले आमी चेडवांक फस्ट फ्यू गायड करता आनी एक गायत्री चॅन्ट करच्याक तुमी एक तांकां एनकरेजमेंट दिले वे डेफिनेटली लायफ वील बी स्मूथ फॉर देम. थँक यू. श्री कृष्ण अर्पणमस्तु.